1972 वर्सां आदीं बांदिल्ली आनी सर्वे आराखड्यार नोंद आशिल्ली घरां कायदेशीर जातली। तशेंच 1 ऑगस्ट सावन हे विशींची प्रक्रिया सुरू जातली म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें। घरां नियमीत करपा खातीर आतां महसूल खात्या कडेन अर्ज लेगीत येवपाक सुरवात जाल्या। आतां मेरेन महसूल खात्या कडेन पुराय गोंयांतल्यान वट्ट 9,984 अर्ज आयल्यात। तातूंत सगळ्यांत चड अर्ज 2,469 बार्देस तालुक्यांतल्यान आयल्या, जाल्यार सगळ्यांत कमी अर्ज 93 काणकोण तालुक्यांतल्यान आयल्या। आमदार जीत आरोलकरान विधानसभेत विचारिल्ल्या लेखी प्रस्नाक महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिल्ले जापेत ही बाब उक्ताडार आयल्या। अनधिकृत बांदकामां नियमीत करपा खातीर अर्ज दाखल करपा खातीर आनीक मुजतवाड दिवचे ना अशें मंत्री बाबूशान सांगलें। तालुक्या प्रमाण महसूल खात्या कडेन आयिल्ले अर्ज: पेडण्या तालुक्यांतल्यान 1,127 अर्ज, दिवचलेंतल्यान 724, तिसवाडी तालुक्यांतल्यान 622, बार्देसांतल्यान 2,469, सत्तरींतल्यान 205, फोंडेच्यान 1,066, साश्टीच्यान 1,511, मुरगांव तालुक्यांतल्यान 372, सांगेच्यान 439, केपें म्हालांतल्यान 1,238, धारबांदोडा तालुक्यांतल्यान 118 आनी काणकोण म्हालांतल्यान 93 अशे वट्ट 9,984 अर्ज महसूल खात्या कडेन दाखल जाल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।